नमस्कार. दर अडकेच्या आयच्या भागात समस्त पळोवप्यांक मकर संक्रांतीची खूप खूप शुभेच्छा. हळदी कुंकाक सुरवात जाल्या आणि हळदी कुंकू दिवपाक आणि घेवपाक बायलो सगळ्यो उत्साहान आसात. हळदी कुंकाच्या निमित्त हेच आशिल्लें की सगळ्यो बायलो एकठांय येवन आपल्या विचारांची देवाण घेवाण करप आणि सगळे मेळोन एक सगळे कडेन उत्साह पसरपाचो. आणि आमच्या कार्यक्रमांतल्यान आमी तेच करतात. आमी सगळ्या बायलांक एकठांय घेतात आणि त्यांच्या मदीं आशिल्ले विचारांची देवाण घेवाण करतात. तशेंच त्यांच्या मदीं आशिल्लो उत्साह सगळो आमी भायर काडटात. खरें म्हळ्यार खूप मजा येता हे खेळ खेळटना आणि अशेंच मकर संक्रांती निमतान आमी सगळ्यांना एकठांय येता. तर आज आमी अशेंच हळदी कुंकाच्या निमित्त साधून आमी तालिगांव हांगासर आयल्या आणि तालिगांव आशिल्ल्या श्री सातेरी देवळान आमी आयचो भाग घेतली. स्वरांजली हो ग्रूप हांगासर वर्सान वर्स हळदी कुंकाचे आयोजन करतात आणि त्या निमतान मोठ्या संख्येन हांगासर बायलो एकठांय येता आणि आज आमी तेंच्याच बरोबर जरा हटकेचो आयचो स्पेशल भाग घेतली. तर पळयात तुमचो आवडीचो गेम शो हळदी कुंकू स्पेशल भाग जरा हटके. जरा हटकेच्या आयच्या भागात जमलेल्या सगळ्या माझ्या इश्टिणांक मकर संक्रांतीची पुनवणीत परबी. तशेंच हांगासर आज हळदी कुंकू आणि सगळ्यो बायलो ज्यो आसा त्यो उत्साही आणि उमेदीन हो जो सण आसा हो सेलिब्रेट करतात आणि हांगासर अशे सगळे आमच्यो इश्टिण्यो ज्यो आसा त्यो सुंदर सुंदर साडी न्हेसून हांगासर जमल्यात आणि आमचो आयचो कार्यक्रम हो आसा जो हळदी कुंकू स्पेशल भाग आसा. तर सगळ्यांक परत एक फावटी सगळ्यांचें स्वागत. आम्ही सुरुवात करता आमचो जरा हटकेचो भाग जो आसा फुगोट्यांच्या रावंडाक आणि फुगोट्या रावंडाक आमकां जी पार्टिसिपंट लागतली ती आमी चिट्स काडून काडटा. सो आमच्या मदीं एक ल्हानशे बाय आसा ते हांगासर आमचे खातीर चिट्स घेवन येतले आणि आमी आमचे पार्टिसिपंट सिलेक्ट करतली. तर सातेरी देवीक नमन करून हांव आमची जी पार्टिसिपंट आसा तेंचें सिलेक्शन करतले आणि आमच्या पयल्या रावंडाक म्हणजेच फुगोट्यांच्या रावंडाक आमी सुरवात करतली. फुगड्या रावंडाचे पयले पार्टिसिपंट आसा प्रतीक्षा वेलुस्कर. ताळ्यो मारून स्वागत करा पार्टिसिपंटांचे. दुसरे पार्टिसिपंट लता. थर्ड पार्टिसिपंट आसा वनिता. फुडले पार्टिसिपंट स्नेहा. फुडले पार्टिसिपंट लता खांडोळकर. आणि फुगड्या रावंडाचे आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट आसा तुळ सावंती. ओके, सो ही आसा आमची पार्टिसिपंट जी खेळटली फुगड्यांचें रावंड. आणि तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा की फुगड्याच्या रावंडाक आमी वेगवेगळे प्रश्न विचारतात. प्रत्येकाक एक एक प्रश्न आसता आणि जर तुमकां उत्तर येता आणि तुमचें उत्तर सारकें जालें जाल्यार तुमकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. सो पळया आमच्या आयच्या मकर संक्रांती स्पेशल भागान कोणाक कोणाक प्रायजीस मेळटा आणि कितली कितली प्रायजीस कोण कोण घेवन वता ती. फुगड्या रावंडाची आमची पयली पार्टिसिपंट नांव सांग तुमचें. वनिता वेलुस्कर. वनिता कितें करता तूं. हाऊसवाईफ. सुरवात करूया आमी एक सुंदरशे उखाणे घेवन. पर्वतार बसला शंकर आणि नारायणाचें नाव घेता आयुष्याच आयुष्यभर म्हाका लाभचो म्हणून. ओके, ताळ्यो जावन तुजे खातीर. आयच्या भागाची तिणें सुरवात केला एक सुंदरशा उखाण्यान आणि तिणें सांगलें तिका जेवण करपाक खूब आवडटा म्हणून. सो तुजो पयलो प्रश्न आसा मकर संक्रांतीक शनी खंयच्या राशीन वता अशें म्हणटात. प्रॉम्प्ट करनाका, प्रश्नाचें उत्तर तिणेंच दिवपाक जाय. तिका जर येना तुमकां चान्स मेळटलो. 5 मिनट. तुका येना. तुका येता. तुमकां मकर सांगता. मकर राशीन वता अशें उत्तर दिलां तिणें. सो तुमकां कितें दिसता उत्तर सारकें आसा की तिजें उत्तर चुकलां. ताळ्यो मार मगे तर. हांगासर आमचे वनितान प्रश्नाचें उत्तर दिवंक ना, पास केला. ताका लागून आमी तो प्रश्न फुडें फॉवर्ड केल्लो आणि हांगासर आशिल्ले पार्टिसिपंटान ताजें उत्तर दिलां. ताका लागून तिका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 100 रुपीचो कॅश. ओके, कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. आणि फुडलो प्रश्न तुका. नांव सांग तुजें. प्रतीक्षा वेलुस्कर. तुमी कितें करता. हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ. हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा. रांदपाक. रांदपाक आवडटा. ओके, तुजें क्वेश्चन आयक कितें तो.
पंजाबाक मकर संक्रांत कितें म्हणून मनयतात? आन्सर तुम्ही प्रॉम्प्ट करनाका. आयकूंक ना केन्ना खबर ना. तुमकां खबर आसा? ना. तुमकां? ओके, ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा? पंजाबाक मकर संक्रांतीक कितें म्हणून मनयतात? मकर संक्रांत. ओके, हांगासर ऑडियन्सान पळोवया. लोंडी उत्तर दिला. लोई सारकें ठरय. लोंडी, लोई, नाही, कितें? लोही. उत्तर दिला तिने लोरी. ओके, तिका उत्तर सारकें दिवया आमी. तिचे सारकें आसा उत्तर. नांव सांग तुमचें. प्रियांका तलवडकर. ओके, आणि प्रियंकाक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंटाचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि मोठ्यान ताळयो मेळोनी तुज्या खातीर. नांव सांगा. लता कोरसकर. तुम्ही कितें करता? हांव हावजवाईफ. हॉबीज कितें? उखाणे घेवपाक आवडटा की? बरें, एक उखाणे आसता. केळीच्या पानार गायची तूप, अर्जुनरावाच्या तोंडार कृष्णाचे रूप. मोठ्यान ताळयो जावन तिच्या खातीर सुंदरशे उखाणे घेतल्या गेले. आणि तिजो प्रश्न आसा, तामिळनाडू हांगासर संक्रांत कितें म्हणून मनयतात? तुमकां सगळ्यांकच खबर आसा की मकर संक्रांत अख्ख्या आमच्या इंडियेक सगळे कडेन वेगवेगळ्या राज्यांनी मनयतात. सो तामिळनाडूक मकर संक्रांत कितें म्हणून मनयतात? ओके, तांकां येना. तुमकां खबर आसा? ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा? पोंगल. उत्तर दिला पोंगल. तुमकां कितें दिसता उत्तर सारकें आसा की कोणा कडेन आनीक दुसरें उत्तर बी आसा हेच्या पेक्षा बरें? सारकें आसा. एक ताळयो मारत नाही बघा कशें कळटलें. नाव सांग तुझें. संतोषी गोवेकर. आणि संतोषीक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. नाव सांगा. लता खांडोळकर. आणि लता खांदोळकराक आत्ताच एक प्रायज मेळ्ळा. सो कितें करपाक आवडटा? हॉबीज कितें? हॉबीज घरकाम सगळें आनी संगीत आवडटा म्हाका. संगीत आवडटा, घरकाम आवडटा. संगीत म्हणपाक बी वता अशी काय घरानूच काम करता करता जेवण करता करता अशें? ना खूब वेळा प्रायज घेतला स्कुलान. अरे वा, डान्सर. प्रायज विनर आमच्याकडे पार्टिसिपंट आसा. सो डान्सूय येता करपाक? दिवल्यांचो नाच बीन केला हांवें. हय. ओके, आता फुगडी फक्त एक जालो. आमकां एक संगीताची 2-3 ओळी तुजे कडल्यान आमकां आयकोपाक खूब बरें दिसतलें. आणि म्हाका दिसता आयचो निमित्तूय बरें आसा. हळदी कुंकू आणि सगळ्यो बायलो खायला जेंच्यांनी आयकूंक ना तुजें सॉंग ती तांकां आयकुनी. ब्रह्मा विष्णू आणि महेश्वर सामोरी बसले, मला हे दत्त गुरु दिसले, मला हे दत्त गुरु दिसले. ओके, संक्रांतीच्या वेळाचेर खंयच्या खेळाचें आयोजन करतात? म्हणजे खुबशा जाग्याचेर हे खेळ आयोजीत करतात. तो खंयचो खेळ आसता? म्हणजे मकर संक्रांत आणि खंयचो खेळ एसोसिएटेड आसा असं म्हणल्यार उपकारता आमी? ओके, तांकां उत्तर येना. आणि म्हाका दिसता खुबशे हांगासर आमची जी पार्टिसिपंट आसा तेंच्यांनी प्रॉम्प्टिंग केला. ताका लागून हेजें उत्तर हांव फॉरवर्ड व्हरना. हेजें उत्तर हांवूच दिता कित्याक ऑलरेडी आयकलें आसतलें. आतां व्हडल्यान सांगा पळोवया. आतां व्हडल्यान उलया. ओके, कायट फ्लायींग आसता, पतंग कॉम्पिटिशन आसता. सो तुजो चान्स गेलो काय करूं. सोड. आतां तुजो एक्चुअल चान्स येतलो तुका. ओके, नांव सांग. स्नेहा सावय वेरेकर. ओके, तूं कितें करता? हाऊसवाईफ. कितें करपाक आवडटा? घरातलेंच काम. म्हाका खरें बरें दिसता एक्चुअली जेन्ना बायलो सांगता ती कितें करपाक आवडटा की घरातलेंच काम आवडटा. आनी घरा कडेन म्हणटा म्हाका काम करून 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 असो वाज येयला हांगो म्हणटा की ना? खरें सांग, केन्ना तरी म्हणला की ना अशें? म्हणटा खूब फावटी सगळे जाणां म्हणटात. पण जेन्ना विचारता तुका कितें करपाक आवडटा? म्हाका घरकाम आवडटा. म्हाका खरें आयकपाक एक्चुअली बरें दिसता. इंटरनॅशनल कायट फेस्टिवल गुजराताक खंयच्या म्हयन्यात तेचें आयोजन जाता? जानेवारी. उत्तर दिला त्याने जानेवारी म्हणून. आणि ताचें उत्तर सारकें आसा. मोठे ताणे जावन ताच्या खातीर. आणि ताका मेळटा पॅट अरोमा रेस्टॉरंट हाचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. आणि आमची शेवटची पार्टिसिपंट नांव सांगा. तुसांत कुकुकर. तुसांत कुकुकर. कितें करता तुमी? कितें करपाक आवडटा? घरच्यान घरचें काम कळ्ळें म्हाका. तेज्या व्यतिरीक्त कितें आवडटा? फुगड्यो बी घालपाक आवडटा? पळय, फुगड्यो घालपाक आवडटा. पदां म्हणपाक आवडटा? भजन बी? तुमचो प्रश्न, मकर संक्रांत ही हिंदूच्या खंयच्या म्हयन्यान येता? आनी प्लीज प्रॉम्प्ट करनाका. ओके, तिका उत्तर खबर ना खंय. तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा?
पौष म्हयनो. उत्तर दिला पौष म्हयनो आणि ताजें उत्तर सारकें आसा. नांव सांग तुजें. ओके, सो तुका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 100 रुपीज कॅश, कित्याक हो आमचो जो प्रश्न आसा हो फॉरवर्ड केल्ल्या कारणान तुका फक्त 100 रुपयाच मेळटा. ओके, सो कांय पार्टिसिपंटाक 100 रुपीज, कांय पार्टिसिपंटाक 200 रुपीज मेळ्ळा आणि आमचे फुगड्यांचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. हांगासर जे पार्टिसिपंट आसा तांकां खंय तरी मातशें टेन्शन आसा, तेंचें टेन्शन मातशें कमी करुया आनी खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा कभी हा कभी ना. आमचो फुगड्यांचो रावंड सोंपला आणि आमचो दुसऱ्या रावंडाक आमी सुरवात करता जो आसा कभी हा कभी ना. आणि कभी हा कभी नाचे विनराक मेळटले खेडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाले. ओके, सो हो प्रायज कोण व्हरता पळोवया. आणि तुमकां रूल खबर आसा की जी पार्टिसिपंट हांगासर येतली तांकां आमी 40 सेकंड्स दितली आनी तांकां वेगवेगळे प्रश्न विचारतली आणि तुमी फक्त हय आणि ना हे एवॉयड करपाक जाय. ओके, आणि जे 40 सेकंड्स हे एवॉयड करूं शकता ती जातली ह्या रावंडाचे विनर आणि तांकां मेळटलो हो प्रायज. ओके, सो ह्या रावंडाक आमकां पार्टिसिपंट कोण कोण खेळपाक मेळटली ती पळोवया. सुधा खानोळकर, राजश्री गावडे, वंदना, शांती नायक, प्रियंका तलावडेकर, विमल. ओके, ही आसा आमची 5 पार्टिसिपंट जी खेळटली कभी हा कभी ना. ओके, कभी हा कभी ना हो रावंड आमच्या बरोबर खेळटली. नाव सांग. प्रियंका तलवडकर. प्रियंका. तुम्ही कितें करता. ट्युशन्स घेता. ट्युशन्स घेता. ओके, सो तुज्या बरोबर आमी हो रावंड स्टार्ट करता. तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां. ओके, मकर संक्रांत म्हणलें केन्ना खुबशे लोक एकठांय येतात. सो तुमी मकर संक्रांत कशें मनयतात. घरान सुगड पुसता, 5 वायनां दवरता, ती नंतर 5 वायनां केन्नाय म्हणजे वेळ मेळटा तेन्ना कोणाय 5-6 वाशेनीक दिता. खुबशे लोक येतात हळदी कुंकाक. हय. सो रूल खबर आसा तुमकां हय आणि ना म्हणप. विमल शिरवयकर. ओके, तुमी कितें करता. गरज कामाक. मातसो आवाज व्हडल्या काडल्यार उपकारता. कामां वयता. कामाक. ओके, सुरवात करूया तुमच्या बरोबर हो रावंड. मातसो मोठ्यान उलय. ओके, सो तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां. विमल, तुमी कामाक वता. सो काम आणि घर हे कशें सांबाळटा. कामाक येवन काम. ओके, कामाक येवन काम करता तुमी. पण तुमकां कितें दिसता अशें लायक ज्यो बायलो आसा तेंच्यांनी भायर वचून काम करपाक जाय की करपाक नाका अशें. करपाक जाय. करपाक जाय. तुमकां आवडटा काम करपाक. तिने हय म्हणलें हांगासर. फुडली पार्टिसिपंट सुधा. तुमचो टायम येता, आमी सुरवात करता. ओके, रेडी, स्टार्ट. तुमी स्वरांजली ग्रुपाची सेक्रेटरी कितें आसा न्ही. ओके, पयल्याच फावटी तिने हय म्हणलें. नांव सांग तुजें. राजश्री गावडे. ओके, तूं कितें करता. हाऊस वाईफ आसा आणि ब्युटिशियन आसा. अरे वा, आणि ब्युटिशियन. हय, आणि बाकी अशें कसले पार्टिसिपेशन भाग घेवपाक म्हाका आवडटा. ओके, सो तुजो टायम स्टार्ट जातलो आतां. रेडी, स्टार्ट. तूं ब्युटिशियन आसा म्हणटा, सो तुजो पार्लर आसा स्वताचो. आसा. आणि खुबशे कस्टमर येता. येता. चड लेडीज येता की जेंट्स येतात. लेडीज. लेडीज. आणि तुका स्वताक न्हेसपाक आवडटा, मेकअप करपाक आवडटा. आवडटा. आणि हांगासर तुजी कोण कस्टमर आसा, क्लायंट्स तुजे कडेन येतात हांगासर कोण बायलो आसा त्यो? येतात. आणि तूं अशें म्हणटाली की तूं खूब चार्ज करता खंय तांकां, मातशें कॉस्टली आसता खंय तुजे सर्विसीस. जाय तशें करता म्हाका. ओके, आणि तूं खंय केला कोर्स हो. बेळगांव कोल्हापूर. ओके, सो तूं बेळगोचें. हांव महाराष्ट्रीयन. महाराष्ट्र. ओके, आणि लग्न जावन हांगा आयला गोंयांत. गोंयांत. ओके, आणि घरान कोण कोण आसा तुज्या. हजबंड आनी 2 भुरगे. सासू ना. सासू. सासू घरा. ओके, आणि तुका तूं घर कशें सांबाळटा. तर घरांनी हें सांबाळपाक जाता पार्लर तुजे कडेन. हय, बरें सांबाळटा. हा, बरें सांबाळटा. ओके, तिने खूप बरी खेळाती. मोठ्यान ताळ्यो जाली तुज्या खातीर. आमची शेवटची पार्टिसिपंट. नाव सांग. वंदना कुंकळकर. तुम्ही कितें करता. हाऊस वाईफ. हाऊस वायफ. ओके, तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां. तुका खबर आशिल्लें हेजो पार्लर आसा म्हणून. हां, खबर आशिल्लें. आशिल्लें. ओके, तूं वता केन्ना तेजे कडेन आयब्रोज बी करपाक. वता. तुका आवडटा मेकअप करपाक बी. आवडटा. आणि तूं हाऊस वायफूच म्हणटा. सो आतां हळदी कुंकाचो सिजन स्टार्ट जाला. सो तुज्या हळदी कुंकू जालो. प्रॉम्प्ट करनाका. तुवें केलो हळदी कुंकू. कोरोना. करूंक ना. चितलें कितें तरी म्हणपाचें तें. आनी हांगासर तें नांव म्हणलें. सो आमच्या ह्या रावंडची विनर जाता. नांव कितें. राजश्री गावडे.
सगळे वळखतात मग तुका राजेश्री ओके पुढे राजेश्री खूप बरें उलयताले ताका लागून आमचो जवळ 40 सेकंड जे आशिल्ले तेणे क्रॉस केल्ले पण तरी आसतना हांव उलयत रावलें म्हाका पळोवपाक जाय आशिल्ली खंय तरी ते स्टॉप जाता खंय तरी ते हय आनी ना म्हणटा सो ते एक्चुली 58 सेकंड्स खेळा खंय ते मोठ्यान ताळयो जावन ताच्या खातीर खूब बरें खेळा ते आनी ताका मेळटा खेडेकारांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाले कॉंग्रॅच्युलेशन्स कार्यक्रमाच्या वतीनं हांव तुमचे आभार मानतां. थँक्यू आणि आमचो हांगासर कभी हा कभी ना रावंड हांगा सोंपता आतां वेळ जाला आमचो एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो आनी आमी रोखडीच ब्रेक घेतली थोडे चणे तिळगूळ खातली आनी रोखडीच परत येतली खेडेकार्स सूर्या मसाले द गोवन स्पाइस हाऊस. तुमच्या जेवणाची रूच वाडोवपा खातीर घेवन येता गोंयचे पारंपारीक मसाले पापड आणि हेर उत्पादनां मिरची पावडर, हळदी पावडर कोथमीर पावडर, गरम मसालो मटन चिकन मसालो, लोणचे मसालो सांबार मसालो पापड आणि तरेकवार मसाले. खेडेकर सूर्या मसाले द गोवन स्पाइस हाऊस. विसा उपरांत सगळ्यांचे स्वागत आणि आमी खेळुया आमचो फुडलो रावंड आणि फुडलो रावंड तुमकां खबरूच आसा आमचो खंयचो रावंड तो कित्याक तुमी पळोवंक शकता हांगासर आमी ऑलरेडी आमचे सगळे प्रॉप्स दवरला आमचे कप्स दवरला हांगासर सो आमचो फुडलो रावंड आसा नेम मारा आनी प्रायज जिका सो ह्या रावंडाक आमकां पार्टिसिपंट कोण कोण मेळटली पळोवया ताका लागून काडुया चिट्स रागिनी लक्ष्मी स्मिता लता संतोशी गोवेकर सो ही आसा आमची स पार्टिसिपंट जी खेळटली नेम मारा आनी प्रायज जिका सो सुरवात आमी करुया तुज्या बसून यो एकूच चान्स मेळटलो आनी जे कप पडटले आनी जे कपा पोरांक जो प्रायज आसतलो तो प्रायज तुजो ओके स्टार्ट खेळ हांगासर लायनी द्या लायनी असून अरे देवा किरे कॉन्फिडन्स टिका न्ही बाकीच्यांक कितें कॉन्फिडन्स आशिल्लो तिजेर सगळे जाणां म्हणटा ती मारतली शुअर मारलो तेणें आनी लक्ष्मी हांचो प्रायज आसा तिका मेळटा सुर्या मसाला ती जेवण काही खूब बरी करता सो तिच्या जेवणान आनीक रूच वाडोवपा खातीर तिका हो सुर्या मसाला ओके आमची फुडली पार्टिसिपंट मार ओके 2 कपां उडयला एक कप खाली आनी एका कपान प्रायज आसा ओके सो आमची फुडली विनर आसा ही लता आनी हांगासर जितल्यो आमच्यो इश्टिण्यो आसा सगळ्यांनी सांगला की आपल्याक जेवण करपाक खूब आवडटा सो तांकां प्रायज हो फावो तसो आसा सुर्या मसाला कॉंग्रॅच्युलेशन थँक्यू आवय ते सायडीन ओ शिट अरे देवा ए कप पडले पण प्राइज ना शेवटची पार्टिसिपंट ओके सो नेम मारा आणि प्रायज जिका हो रावंड आमचो हांगाच सोंपता हांगासर खुबशे प्रायजीस आशिल्ले आणि हे प्रायजीस कोणाकूच मेळूंक ना सो फुडलो रावंड आमचे भरपूर आसा सो तुमकां प्रायजीस मेळूंक शकता सो बेटर लक नेक्स्ट टायम फॉर द नेक्स्ट रावंड फुडलो रावंड खेळपाची आमी हांगासर तयारी केला आनी तुमी हांगासर पळोवंक शकता की हांगासर आमी प्लेट दवरल्या आनी प्लेटीन आमी दवरला पीठ आनी पिठान घातल्या चणे आणि हांगासर जेन्ना आमी अशें सगळें सेटअप केलो तेन्ना सगळ्यांच्या मनान वेगवेगळे विचार येयले की गेम कितें आसतली ती सो आजुनूय हांव तुमकां गेम कितें आसतलें तें सांगचें ना आमी ही आमची हटके गेम आसा हटके रावंड ताका लागून गेमूय जी आसा ही हटके आसा सो आमची जी पार्टिसिपंट आमकां कोण मेळटा ती पळोवया आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले सुहानीस आर.के. ज्युवेल्स पर्वरी म्हापसा हांचे कडल्यान हे सिल्वर गिफ्ट्स हटके रावंड खेळपाक आमची ही 4 पार्टिसिपंट आनी तुमी सांगा तुमकां कितें दिसता की गेम कितें आसतलो आं ना तुम्ही सांगा कितें आसतली गेम कशी दिसता ओके गेम तुमकां सांगता गेम खरेंच हटके आसा चणे वेचूनय काडपाक जाय आनी ते चणे खावकूय जाय पण ते कशें ते सांगता टायम स्टार्ट जालो की तुमी हांगासर आशिल्लें पीठ फुगपाक जाय पयलीं
पीठ फुकलें काय ना मागीर ते चणे खावपाक जाय. हातीन न्ही पण तोंडानूच. हात फाटी आसतले तुमचे. पीठ फुकलें काय ना जे चणे उरतले ते चणे तुमी खावपाक जाय. सगळ्यांक पयलीं जो सिक्वन्स कंप्लीट करता ती जातली ह्या रावंडचे विनर. आनी विनराक मेळटले सुहानीज आर.के. ज्युवेल्स परवरी म्हापसा हांचे कडल्यान हे सिल्वर गिफ्ट. ओके स्टार्ट. फूक मारा पयलीं फूक मारा पयलीं चणे खावना का पयलीं फूक मारा. टेबल धुकलू नाकात. ओके आमचो रूल कितें आशिल्लो पयलीं पीठ फुकपाक जाय आनी पीठ फुकतकच जे चणे उरता ते खावपाक जाय. तुजें पीठ तशें आसा तुजें पीठ आसतना चणे खाल्ले चण्या बरोबर पिठूय खाल्ले आसतले. ओके सेकेंड तुमचें जालां कंप्लीट रायट. आनी तिका पळोवन कळटा तिणें पीठ कितलें फुकलां तें. ओके सो विनर आमकां हांगासर मेळ्ळा. ओके सो आमच्या हटके रावंडचे विनर जाता मंदा आनी मंदाक मेळटा सुहानीज आर.के. ज्युवेल्स म्हापसा परवरी हांचे कडल्यान हे सिल्वर गिफ्ट. कॉंग्रेच्युलेशन्स. फुडलो रावंड आसता आमचो डान्स रावंड आनी डान्स रावंड आमचो आज खरेंच खूब धमाकेदार जावपाचो आसा कित्याक आयचो आमचो स्पेशल भाग जो आसा हो हळदी कुंकू स्पेशल भाग आसा. सो आमी थोड्याच वेळान डान्स रावंड खेळटली पण तेच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी तेजे उपरांत तुमकां पळोवपाक मेळटा एक धमाकेदार डान्स. After a humble beginning in Ponda, Panorama opens its door for culinary enthusiasts in Padji. Panorama Padji and Ponda. Celebrate Republic Day with Seafood Festival on 26 January at Panorama Restaurant Panjim. For bookings, you can call us on 8766 922 030. दिसा उपरांत सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा मोस्ट अवेटेड रावंड डान्स रावंड. आनी डान्स रावंडाक हांगासर आमी वॉलंटरी पार्टिसिपंट दाखयतली. सो ह्या ग्रुपांतली कोण येतली ती फुडें येयात. 1 2 3 4 मोठ्यान चालू आसा हेंच्या खातीर हांगासरली 1 2. इश्काच्या घोड्यावरनं जाई विरवता सूर्याच्या वाड्यावरनं सूर्याच्या वाड्यावरनं अहो नाडीनं सांगते घोडीनं सांगते मनात भाव है भोळा माझ्या मनात भाव है भोळा हेरजी पिवळा जरतारी जरीचा शालू हटिवळा आत लपलाया रूपाचा खजिना कवळा कसाबाई रूपाचा खजिना कवळा हा सातारी पेढा आणि अबलख घोडा असल मराठ मोळा सातारी मराठ मोळा. आयच्या डान्स रावंडाचे आमचे थर्ड प्राइज वता कोणाक सांगा पळोवया थर्ड प्राइज. हा यो फुडें यो मोठ्यान ताळयो जावनी नांव सांगा. ओके लताक मेळटा हो सूर्या मसाला. कॉंग्रेच्युलेशन. सेकंड प्राइज जाता सांगा पळोवया कोणा. आवय सारकें जजमेंट शिला. आनी शिलाक मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान फूड वाउचर. कॉंग्रेच्युलेशन.
आणि विनर सांगा कोणती? वनिता. आणि वनिताक मेळटा केडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सूर्या मसाला. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, सो आमचे ह्या मजेशीर डान्स रावंडा उपरांत आतां वेळ जाला आमचो आयच्या भागांतलो शेवटचो रावंड खेळपाक. आयच्या आमच्या हळदी कुंकू स्पेशल भागांतलो आयचो हो शेवटचो रावंड जो आसता आमचो चक दे रावंड. आणि चक दे रावंड खेळपाक आमची 4 पार्टिसिपंट ऑलरेडी आसा हांगासर. नांव सांग तुजें? सनिका, गायत्री, सुनैना, मंदाकिनी. ओके, सो ही आसा आमची 4 पार्टिसिपंट जी खेळटले आमचो चक दे रावंड. आणि गेम कशी आदी सांगता, सारकी आयकात गेम. आमी जी पार्टिसिपंटान तेंच्या हातीन दिला तिळगूळ आनी तेंच्या मुखार एक पार्टिसिपंट दवरला. तुम्ही तिळगूळ आसा, जी समोर पार्टिसिपंट आसा तेंच्यानी आपले तोंड उक्ते करपाचे, तोंड उक्ते करून रावपाचे आनी हांगासर आशिल्ल्या पार्टिसिपंटान तिळगूळ तेंच्या तोंडान उडोवपाचो. तिळगूळ तोंडान गेलो काय ना हांगा काडून दवरपाचो. कळ्ळें गेम? प्रत्येकाक 10 तिळगूळ दिला. हां, आनी आमी हरशीं म्हणटात न्ही मकर संक्रांती म्हणलें की ना तिळगूळ घ्या, गोड गोड बोला. सो डायरेक्ट आमी तिळगूळ तोंडान उडोवया. ओके, आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. सो ऑल द बेस्ट तुमकां सगळ्यांक. सारकी रावा तुमी एकाच हेतून. रेडी? रेडी? स्टॉप. ओके, कितले? 1 2 3 4 5 6 स 4 स टाय. स परत दियात आणि एक टिकोण आधी आवड जायत बॅरियर. कितले? 2 5 2. सो आमकां चक दे रावंडचे हांगासर विनर मेळ्ळा. नांव सांग? गायत्री आतां चक दे रावंडचो विनर. आयच्या चक दे रावंडची रनरअप आसा मंदाकिनी. फुडें यो. आनी तुजी पार्टनर नांव कितें तुजें? मनीषा. मंदाकिनीक मेळटा केडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सूर्या मसाले. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. आनी मनीषाक मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो फूड वावचर. कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि आमच्या आयच्या चक दे रावंडची विनर गायत्रीक मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. आणि गायत्रीची पार्टनर लता हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो फूड वावचर. कॉंग्रॅच्युलेशन. तालिगांव हांगा सातेरी देवळाच्या आमच्या परिसरात स्वरांजली ह्यांच्या ग्रुपा बरोबर आमचो आयचो घेतिल्लो भाग हांगाच सोंपता. आमचो आयचो भाग आशिल्लो हळदी कुंकू स्पेशल भाग. परत एक फावटी सगळ्यांक मकर संक्रांतीची आनी हळदी कुंकाची सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा. फुडल्या भागात रोखडीच मेळया तुमच्या वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हळदी कुंकाचो जे एक्चुअल रिजन आसा ते खूब चेंज जाला. सगळ्यांना खंय तरी एक पॅटर्न म्हणून खंय तरी स्टायल म्हणून करपाक लागला. आनी ती वायनां जी आसा ती खंय तरी आपल्या शेजाऱ्यान एक वायन बरें दिलें म्हणून दुसरी आमी तेच्या पेक्षा चड बरें दिवचे असोच आमच्या मनान विचार आसा. खंय तरी हळदी आनी कुंकू हाजें म्हत्व खंय तरी सायडीकूच उरलां. पण ती जी वायनां दिता ताजेंच म्हत्व चड जावपाक लागला. म्हाका तो अनुभव सगळ्यांक येता आसतलो. तर ते करचे न्ही तुमी जे हळदी कुंकू म्हणले आमी एक कारण आसता की तुमचे एक सवासाचे तुमकां एक अलंकार आसा ते हळदी आनी कुंकू तेजो वाण दवरात. आनी सगळे हळदी कुंकाकूच न्ही पण प्रत्येक खंय तरी सणां मातशी एकठांय येयात आनी अशें उमेद पसरयात. रोखडेच पांय दुखले गे? तुमचेर आसा कॅमेरा, तुमी टिचेर आसा. ती जरी असली तर तुम्ही सगळी दिसतात टीव्हीचेर.